We started with 20 beds last year. We grew a quarter acre. We grew a little over 3,000 pounds of food, which was all donated to the Franciscan Center. And we're starting to plant some of the perennials this year. We're planting strawberries and asparagus. In 2015, Pope Francis released his encyclical Laudato Si. The papal letter emphasized the interdependence of nature, earth, and every human person, especially the poor. And I think that in our vision of Little Portion Farm, we want to create an independent ecosystem where it is that people can see themselves as part of nature. When I go around and I give talks about Laudato Si or speak to people about environmental justice, I oftentimes start with a simple question. When I say the word nature, what is it that you think? What comes to your mind? And very rarely, if ever, does anybody say a person or me or you. And that's a problem because we've so divorced ourselves from nature, we no longer see ourselves as part of this web of life. So we want to create a part of the farm as we implement it over these beginning years, as we're beginning to grow it, so that eventually it comes into a space where people can come and reflect and find some interior peace and that inner joyfulness that St. Francis embodied in his own life. One of St. Francis's biographers talks about what should be in gardens, and he says that there should always be a section left undug to bring people's eyes to the wild beauty of creation. And we've started to do this, to set aside sections throughout the farm to be planted with wildflowers, to create a space of beauty and reflection, but also to, attract pollinators and beneficial insects to, support that natural ecosystem, because we're not spraying pesticides to kill off our insects that want to eat our crops. We want to promote habitat for the natural predators to establish that balance. In occasione del 1° maggio ho ricevuto diversi messaggi riferiti al mondo del lavoro e ai suoi problemi. In particolare mi ha colpito quello dei braccianti agricoli, tra cui molti immigrati
che lavorano nelle campagne italiane. Purtroppo tante volte vengono duramente sfruttati. È vero che c'è crisi per tutti, ma la dignità delle persone va sempre rispettata. Perciò accolgo l'appello di questi lavoratori e di tutti i lavoratori sfruttati e invito a fare della crisi l'occasione per rimettere al centro la dignità della persona e la dignità del lavoro.
शेतांतली सगळी कोणसांनी पिया जमनींतली सगळी फळां आनी पिकां मुकुट तो वाराचो संतोष तो कश्टाचो उरूमेद आमच्या जेवणाचो शेतांतली सगळी कोणसांनी पिया जमनींतली सगळी फळां आनी पिकां मुकुट तो वाराचो संतोष तो कश्टाचो उरूमेद आमच्या जेवणाचो ओही बापा दाना दाना सोभार घडून तुजो एकूच संस्कार ताचे वरवीं आमी एका जाग्यार एकठांय जावन एक दीस तुजे मुखार ओही बापा दाना दाना सोभार घडून तुजो एकूच संस्कार ताचे वरवीं आमी एका जाग्यार एकठांय जावन एक दीस तुजे मुखार शेतांतली सगळी कोणसांनी बिया जमनींतली सगळी फळां आनी पिकां मुकुट तो वावराचो संतोष तो कश्टाचो उरूमेद आमच्या जेवणाचो शेतांतली सगळी कोणसांनी बिया जमनींतली सगळी फळां आनी पिकां मुकुट तो वावराचो संतोष तो कश्टाचो उरूमेद आमच्या जेवणाचो बापा दाना दाना सोभार घडून तुजो एकूच संस्कार ताचे वरवीं आमी एका जाग्यार एकठांय जावन एक दीस तुजे मुखार ओही बापा दाना दाना सोभार घडून तुजो एकूच संस्कार ताचे वरवीं आमी एका जाग्यार एकठांय जावन एक दीस तुजे मुखार एकठांय जावन एक दीस तुजे मुखार तुजे मुखार आनीक एकदां दुनिया आमी एकठांय जाल्या सगळें जें तुवें आमकां दिलां सगळी देणी जी तूं आमकां दाखयताय तुजो आमकां मोगाचो उपकार जाता तुका भेटूंक हे सांजे ह्या पवित्र संस्कारांत आनीक एक पावटी दुनिया आमी आयल्या तुजे संगी आमी एकठांय जाल्या तुज्या पांयाशी रावून तुवें दिल्ल्या देण्यांनी तुजो उपकार आमी पळयता Lord, we come before you at your feet. We experience your reflection in all the good things that you have given to us, all the gifts that you have bestowed upon us. We see your reflection, Lord. And reflecting upon all these gifts, we come to your feet this evening, coming together, connecting ourselves from different places. We come to worship you, Lord, the giver of greatest gifts.
तूं आमचो धनी आमचो सुमी म्हूण आमी मानून घेता. सगळ्या देण्याचो दातार तुजे सोबे येता ताका सासणाचें सूख फावो जाता. तुजे सोबे येता ताका शांत समाधान मेळटा. तुवेंच दिल्ली देणी तुका भेटयता ताका जिवितान पूर्णताय मेळटा. Offering you, Lord, the gifts that you have given to us, we go towards our fulfillment. We come before you this evening, Lord, to worship you, to praise you, to thank you. तुका नमन करूंक, पोरनिपाट करूंक दुनिया ही तुजी पोरसां आसा. पयस पयस शिपडूनय तुजे थंय एक जाल्या. आमचो नमस्कार दुनिया तूं मानून घे. आमची भोजवण दुनिया मानून घे. सगळीं आमी आमची मान भागावन ह्या वेळार दुनिया पवित्र संस्कारान तुका पोरनिपाट आनी नमस्कार करता. We worship you, Lord, in the most blessed sacrament. We worship you, Lord. You are the only one who deserves all our praise and glory. You deserve our worship, Lord. We come before you. Namaskar tuka kurta, mogamso tuka dita. Namaskar tuka kurta, mogamso tuka dita. Namaskar tuka kurta, mogamso tuka dita. Namaskar सृष्टीच्या रचणारा तुका नमस्कार आमी करता. mogamso tuka dita. तुजे मुखार आमी सर पडटा. आमचीच वपणी तुका करता. जमीन तयार आसा आनी हे जमनीर वोपूंक तूं आमकां आपयता. The soil is ready. You call us to sow. Sow your word, Lord. तुझे उतर आमचे भितर वपून दी. फळां दिवपा सारके आमकां तयार कर. दुनिया ह्या वेळार तुज्या पांयाशी आयज आमी हाडटा. आनीक एक पावटी आमचें शेत कामत, आमचीं शेतां भाटां, आमचे शेतकामती Lord, we bring to your feet entire agriculture sector in our nation, through which you give us our food, through which you provide us with employment.
आमच्या शेतकामत्यांचेर आमच्या शेतां भाटाचेर तुजो आशिर्वाद घाल. फावो तो पावस आमकां दिवन तुज्या मोगाची देणी बगूंक आमकां फावो कर. So the soil is ready. वो जमीन तयार आसा. वोंप्याची वोपार दुनिया तुवें आमकां सांगून दवरल्या. The parable of the sower. तो वोंप्पी बी वोपूंक गेल्लो. तुज्या पांयाशी आमी आयल्या तेन्ना आयज सुरवातेकूच दुनिया तुजें उतर आमी आयकता. हे वपारीन आमी आमची नदर घालता आसतना किरीत भाशेन आमच्या मनान दवरुया आमची शेतकामतां, आमची शेतकामती, आमची शेतां भाटां, आमचो वावर. As we focus on the gospel, as Jesus tells us the parable of the sower, let us understand. At the back of our mind, let us keep the agriculture sector, all the work that goes into agriculture, all the people who are involved in agriculture. Let us listen to the word of God. Behold, the sower went forth to sow. And when he sowed, some seeds fell by the wayside, and the fowls came and devoured them up. Some fell upon stony places, where they had not much earth, and forthwith they sprung up, because they had no deepness of earth. And when the sun was up, they were scorched, and because they had no root, they withered away. And some fell among thorns, and the thorns sprung up and choked them. But other fell into good ground, and brought forth fruit. Some 100-fold, some 60-fold, some 30-fold. Who hath ears to hear, let him hear. Why speakest thou unto them in parables? Because it is given unto you to know the mysteries of the kingdom of heaven, but to them it is not given. For whosoever hath, to him shall be given, and he shall have more abundance. But whosoever hath not, from him shall be taken away, even that he hath. Therefore I speak to them in parables. Because they seeing see not, and hearing they hear not, neither do they understand. And in them is fulfilled the prophecy of Esaias, which saith, By hearing ye shall hear, ye shall not understand. And seeing ye shall see, and shall not perceive. For this people's heart is waxed gross, and their ears are dull of hearing, and their eyes they have closed, lest at any time they should see with their eyes, and hear with their ears, and should understand with their hearts, and should be converted, and I should heal them. Blessed are your eyes, for they see, and your ears, for they hear. For verily I say unto you that many prophets and righteous men have desired to see those things which ye see, and have not seen them.
hear those things which ye hear and have not heard them. Hear ye therefore the parable of the sower. When anyone heareth the word of the kingdom, and understandeth it not, then cometh the wicked one and catcheth away that which was sown in his heart. This is he which receives seed by the wayside. But he that received the seed into stony places, the same is he that heareth the word, and anon with joy receiveth it. Yet hath he not root in himself, but dureth for a while. For when tribulation or persecution ariseth because of the word, by and by he is offended. He also that receives seed among the thorns is he that heareth the word, and the care of this world and deceitfulness of riches choke the word, and he becometh unfruitful. But he that receives seed into the good ground is he that heareth the word and understandeth it, which also beareth fruit, and bringeth forth some 100-fold, some 60, some 30. कान आसलोल्यान आयकुचें. Let him hear who has ears. देवाचें उतर जिवें आनी ताजें. आतांच आमी आयकलां आनी पळयलां तें देवाचें उतर शुभ वर्तमानांतलें आमच्या काळजान रिगोवया. Let this word sink deep in our hearts. Let's open the ears and eyes of our heart. देवाचें उतर आमचें जिवीत नवें करूंक आनी आमच्या जिवितांतल्यान पीक दिवंक सदांच तयार. दर एक उदकाचो थेंबो आनी बर्फ जें मळबार तावन देंवता ते शेतकामत्याक बी आनी जमणीक फळ दिल्या बगर परतून देवाशी वचना. वोंप्याची वपार जेजून आमकां सांगली. ताचो अर्थूय जेजून आपल्या शिसांक दिलो. 4 भाग, 4 भाशेचीं बी, 4 भाशेची जमीन. बी वोंपलोलें तें घेवंक जमीन तयार आसा. आमच्या नियाळाक आयज खेरीत भाशेन शेतकामताक हो शेतकामत आमच्या दोळ्यां मुखार मनान दवरून हो नियाळ आमी करतले. We reflect on this word of God, the parable of the sower, by applying it to agriculture. Jesus has given us the meaning of the parable of the sower, word of God being sowed in our hearts, and we behaving like different types of soils, and accordingly we will give fruits, or accordingly we will miss giving fruits.
राहिले शिव 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 बी शिव राहिले बी वाटेर पडले शिव राहिले बी वाटेर पडले सुकण्यानी ते खायले सुकण्यानी ते खायले सुकण्यानी ते खायले सुकण्यानी ते खायले The sower went to sow the seeds, and some seeds fell on the road. Farming, cultivation of land. Since God created man, and now agriculture and its produce is the main source of food for mankind. But we now see number of farmers, number of people taking part in this work decreasing day by day. There are many attempts, maybe by environment activists, newspaper articles, or even people speaking among themselves, saying that agriculture should be promoted, more people should take part in farming, more people should help the farmers, the government should help them, provide more incentives to them. But that's it. It's all words and say, no action is taken. The farmer receives no help. The seeds are fallen on the road, on the wayside. The farmer either can't cultivate as he used to, as there is no more help for him, or he leaves this job. Even if we apply it to our daily lives, we may want to be something new. We are doing our best to improve ourselves. But then we give up. We don't trust the process. And fall on the road
just like those seeds. Lord, help us. Help us to help these farmers. It could be from some small contribution, by helping them to sow seeds, to plant a crop, to harvest a crop. And in our daily lives, help us to endure, and not to fall on the road like those seeds. Vivo pungello, vivo pungello, shiu 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 bi shiu raile, shiu 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 bi shiu raile, bi korpi zomnir killole, bi korpi zomnir killole. Watan sukun gele, watan sukun gele, watan sukun gele, watan sukun gele. शिवलोलें बी शिवरायल्लें बी खोडपार पडलें. हें बी किल्लोंक कोश्ट करता. उमेद आसा, इंट्रस्ट आसा, पूण होप सोडून दिता. आयज आमचे मदें जायत्या शेतकामत्यांक, जायत्या वावराड्यांक शेतांत काम करून परजे खातीर पिका वरवीं जेवण उपजावंक उमेद आसा, भरपूर इंट्रस्ट आसा. आपलो काम काडूंक ते सदांच तयार. परचे खातीर वावरूंक ते सदांच तयार. पूण आमचे मदें आयज जायती शेताची जमीन तांच्या नांवार ना, तांच्या हातान ना. ही प्रॉपर्टी सरकाराच्या हातान वो केन्नाय कम्युनिटीच्या हातान. भाटकाराच्या हातान आनी असल्या जायत्या व्हड व्हड मनशाच्या हातांनी आसा. जायते कश्ट तांकां पडटात. एका शेतकामत्याक
जायते त्रास सोंसचे पडटात, कारण कोम्युनिदाद वो सरकार वो भाटकार आडकोड्यो हाडटात, तांकां दुमाडो दितात, एकदां फावो तो पगार तांकां मेळना, एकदां तांकां फावो तो फायदो तांकां मेळना. एका शेतकामताची फामील पोसूंक, आपल्या भुरग्यांक वाडोवंक तांकां त्रास सोंसचे पडटात, रीण काडचें पडटा, आनी हें सगळें करून आपलो गाम बारोवन लेगून आपल्याक जाय ती खुशालकाय फावो जायना. इंट्रस्ट आसा, उमेद आसा, बट इफ यू डोंट गेट द हॅपिनेस, देन वॉट्स द यूज? जर तर तुका इतले कश्ट करून गाम बारोवन खुशालकाय मेळना, बगोर व्हड मनशाचे त्रास सोंसूंक पडटात, उतरां आयकुची पडटात, गाडयो खावच्यो पडटात, जाल्यार हें सिट्युएशन त्या खोडपार पडलेल्या बियां सारकी. बाबा, ह्या शेतकामत्यांक तूं आदार दी. ते तुजेर विस्वास दवरतात, तांचो विस्वास तुटूंक दिनाका. तांची उमेद सदांच तसलीच उमेद उरूंक, आनी तांकां फावो तें तांकां मेळूंक तूंच आदार दी बापा. एक वोंपी बिवो pungello, एक वोंपी बिवो pungello, शिव 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 बी शिवरायले, शिव 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 बी शिवरायले, शिवरायले बी काट्यांनी पडले, शिवरायले बी काट्यांनी पडले, वाट्टाना चिड्डोले, वाट्टाना चिड्डोले, वाट्टाना चिड्डोले, वाट्टाना चिड्डोले. गोंय शेतां भाटां झाडां आनी माडांनी भरलेलें आमचें गोंय. हें एक फांकी गीत आमचे कोंकणी भाशेंत एका नामवस्ती कलाकार भावान संगितान बसयलोलें. पूण आयज आसा काय आमचें सुपुल्लें गोंय तशेंच तूं आनी हांव हाजो जबाब जाणा. India is one of the world's largest agricultural economy, but today agriculture no longer holds sway over vast areas of the country. Prime agricultural land has been taken over through fair or foul means by industry and real estate business, by doling out monetary temptations to the gullible farmers all across India in general and more particularly in Goa. पूण जी जमीन कितें आसा आमचे लागीं आयज पर्यंत
करतात काय आमी ते जमनीचो वापर? जायते आमचे मोल्ले फोरे आनी जोड सोदून दिलां आनी दुसरे वस्तूचे फाटल्यान गेला. सरकार जाता तितलो आदार दिवपाक फुडें सरता, कितल्योश्यो स्किम्यो आनी जाणवाय शिंपडायता, पूण हाजो फायदो आमी काडिना. चड करून आमचे क्रिस्ती भावना कोण वेतलो हे स्किमीचे फाटल्यान? आमकां कांय मेवचें ना. असले नॅगेटीव विचार आमच्या मनान पयलेच उबे जाता. तुज्या हातान मोलबा वयल्यान कांय पडचें ना. हे सगल्यो स्किम्यो आनी दुसऱ्यो वस्तू सरकार आपल्या बोल्सांतले आमकां दिना. ते दुडू आनी स्किम्यो आमचेच पयशांतले आमकां फावो जाता. हांव म्हणटालो के तुज्या हातान एक पेन आनी कागद, बरोय तुज्या पांचेटाक, तुजे किरशी खात्याक उमेदी जाव. तोकोस कोर आनी म्हायती घे आनी परत किरशीचे कामाक तुजे हात लाय. तुका पडोवन तुजो शेजारी बी मुखार सरतलो आनी सोकास सोकास परत आमची उरलोलीं शेतां आनी भाटां हिरव्या रंगाची जातली. गॉड हेल्प्स दोज हू हेल्प देमसेल्फ. आसा तूं तयार? एक वोपी बी वोपून गेल्लो, एक वोपी बी वोपून गेल्लो. शिव 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 बी शिवरायले, शिव 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 बी शिवरायले. शिवरायले बी बरे जमनीर पडले, शिवरायले बी बरे जमनीर पडले. उत्तम पीक दिले, उत्तम पीक दिले, उत्तम पीक दिले, उत्तम पीक दिले. बरे जमनीर पडलोलें पीक, बरे जमनीर पडलोलें बी उत्तम पीक दिता. पूण फकत बरी जमीन आसल्यारूच पुरो काय? ते बरे जमनीर वावर करपी बरे मनीसूय आमकां जाय. वो म्हणूंक शकता बरे वावराडी आमकां जाय. आमी बागी हे सृश्टीचें दायज आमकां फावो जाला. आमच्या गांवानूच नदर मारल्या, कितलींशीं शेतां भाटां आसात. आमच्या गोंयांत नदर मारल्यार आनिकूय जायतीं शेतां आनी भाटां आमकां दिसून येतात. भोव करून ह्या दिसांनी एक आमी भोंवडी मारीत जाल्यार सगलीं शेतां आमकां रोयलोलीं दिसती पडटात. पुर्वजाचें दायज जायते जाण सांबाळटात हीं शेतां भाटां. आनी ह्या मारेका दिसांनी जायतीं जाणांनी आपलीं शेतां जी जायतीं वर्सां रोवंक बंद केलोलीं ती ताणीं सुरू केल्यात. अदीक करून तरणाटीं फुडें सरलोलीं आमकां दिसती पडटा. कोणेच चिंतूंक नासलें आसतलें
असले दीस येतले म्हूण. असले दीस जेन्ना आमी तरणाट्याक आपल्या आवय बापाय सांगाता, आपल्या शेपाय शेमाय सांगाता, शेतान देऊन शेताचो वावर चालू करतली म्हूण. हे वावराक आनी बरे जमनीर पडलेले बियांक मोदें आमी सोर करूंक जाता. अजून पासून आमचे मोदें बरी मनशां आसात. बरे जमनीर पडलेले बी किल्लावून काडून आनी ताचे पीक 100 60 आनी 30 दुसऱ्यांक वांटूंक वावुरपी मनशां आयज आमच्या समाजान दिसती पडटात. हे वावरेड्या पासत दुनिया तुका आर्गां दिता. एक वो pungello, एक वो pungello, शिव 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 बी शिव राहिले, शिव 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 बी शिव राहिले बी वाटेर पडले, शिव राहिले बी वाटेर पडले, सुकण्यानी ते खायले, सुकण्यानी ते खायले, सुकण्यानी ते खायले, सुकण्यानी ते खायले. एक वो वो pungello, वो pungello, शिव 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 बी शिव राहिले, शिव 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 बी शिव राहिले, बी कोडपी जमनीर किल्लोले, कोडपी जमनीर किल्लोले, वतान सुकून गेले, वतान सुकून गेले, वतान सुकून गेले, वतान सुकून गेले. एक वो pungello, वो pungello, शिव 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 बी शिव राहिले, शिव 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 बी शिव राहिले, शिव राहिले बी काट्यांनी पडले, शिव राहिले बी काट्यांनी पडले, वाटताना चिड्डोले, वाटताना चिड्डोले, वाटताना चिड्डोले, वाटताना चिड्डोले. एक वो pungello, वो pungello, शिव 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 बी शिव राहिले, शिव 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 बी शिव राहिले, शिव राहिले बी बरे जमनीर पडले, शिव राहिले बी बरे जमनीर पडले, उत्तम पीक दिले, 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 उत्तम पीक दिले. उत्तम पीक दिले. Sow and the soil is ready. वो जमीन तयार आसा. दुनिया देवान दिल्ली जमीन आमकां. कितलींच आमची शेतां पावसाच्या हिंवाच्या दिसांनी आमकां वाड दिवन जायतें उदक देवान दिवन जमीन आमी रोपूंक पावस आमकां दिवन ती तयार केल्ली आसा.
हे जमनीर आमी बी शिवरावंक गरज, पूण त्या आदीं ती जमीन तयार करून दवरूंक उत्तम गरजेचें, आनी हे सगळें सृश्टी आमकां करूंक आदार दिता. फावो ते वेळार तातूंत सारें उडोवन, फावो ते वेळार तें लासून तातूंत कोबूर घालूंक, फावो ते वेळार शेण हाडून तातूंत घालून जोत घालून ही जमीन आमी तयार करता. पावस आयलो म्हणटूच आमी हे जमनींत बी वोंपता. वोंपी आपलें काम करूंक तो तयार जाता तेन्ना देव ताका पावस दिवन जमीन तयार करूंक दिता. जोत तो घालता, माती पोंदां आसा ती वयर काडटा, वयर आसा ती भितर वेता, वयर सकला करून जमीन तयार जाता. एके भाशेन आपले मेहनतीन तो ही जमीन तयार करता आनी सृश्टी ताका बरें वादळ, बरो पावस दिवन तयार जावंक आदार करता. आमी ह्या संवसारांत जियेता आसतना तोच देव आमकां ही शेतां रोवंक आदार दिता. बरे तरेन आमी शेतां रोवंक गरजेचें. आमी ही जमीन तयार आसलेली उपयोगाक घालूंक गरजेचें. शेत कामती आमचे वावुरतात. जायते फावटी म्हजे लागीं शेत आसा, पूण हें शेत तयार जावंक आनी त्या शेतान वचूंक वाट आसा ती दुसरो म्हजी बंद करता जाल्यार हांव ताका उदीक आनी उदीक तेंको दिवंक सोदतां, कित्याक म्हाका जाय ती जमीन पाड जाल्ली. पूण देव आमकां ह्या जमनी उद्देशी आमचें पोट भरूंक आदार दिता. जेन्ना आमी शेत रोयता आमकां किरीत भाशेन आमच्या जेवणाक आसनाची, आमच्या पोसणाची सगळी वस्तू तयार जातात. ह्याच उत्पन्ना वरवीं आमी आमचें जेवण जेवता, आमच्या पोटाची भूक मारता, आमी ह्या संवसारांत जियोंक पावता. जायते फावटी आमकां उत्पन्न जाय तें जाता. हें उत्पन्न जाल्या उपरांत आमी तें विकूंक सोदता. विक्रेक घेवंक सरकार आसा, मिनिमम सपोर्ट प्रायस MSP आमी म्हणटा. जायते फावटी सरकार हाचेर लक्ष घालिना. आमकां मिनिमम सपोर्ट प्रायस कितें आसा तो मेळना आनी अशें आमी निराशी जाता. जमीन तयार जाली, आमी वोंपलें, आमकां सृश्टीन आदार दिलो, पूण आमकां फूड मेळूंक ना अशें आमकां दिसता. बाबा भयणीनो, देव जावन आसा आमचो शेत कामती. आमी ताची हातयारां शिव शिव करून बी शिंपडायतात. हें बी आमी शिंपडायल्या उपरांत बरे जमनीर पडून आमकां जायतें पीक जाता. ह्या पिकाचो आमी कशे तरेन फायदो काडटा तोच देव आमकां विचार करता. म्हजे लागीं सुबेज जालें म्हूण हांव केन्नाय तरी दुसऱ्यांक उदार मनान दिवंक वेता. म्हजो हिशोब काडल्या उपरांत म्हाका जें चड जाता, आदीं बेट आमी करताले हांव दुसऱ्यांक, जावं तें फिरगोजेंत आमी दान कशें भेटयताले हांव, जावं गरिबांक आमी तें दिताले हांव. हें आमचें मन ह्या आधुनीक काळार खंय गेलां तें आमकां विचार करुया. म्हाका कितें सुबेज जालें म्हूण हांव तें विकतां काय? म्हाका कितें नाका, म्हाका तें चड जाता अशें जाल्यार हांव तें कुसयतां काय? म्हजे लागीं आसा सुबेज म्हूण हांव सगल्या गोरवान भरून दुसऱ्यांक जाय जाल्यार घे, नाजाल्यार व्हरो नाका अशें पोदवेन उलयतां काय? सो द सॉयल इज रेडी. देवान म्हाका दिली ही जमीन, देवान म्हाका तयार केली, सृश्टीन
आपले सगळे वादळ, आपले सगळे असलेल्या ह्या संवसारा वरवीं सगळ्या बऱ्या पावसा वरवीं, बऱ्या उदका वरवीं आमकां बऱ्या वता वरवीं ही जमीन तयार करून दिली. हांवूच एकलो धनी म्हूण समजता काय, वो आनी कोण ते जमनीचो धनी? म्हजे भायर आनी कोणाक ताका त्या जमनीचो हक्क आसा? म्हजे भायर म्हजें पोट भरलें जाल्यार आनी कोणाकूय दिवंक म्हाका कायदो आसा. हें चिंतून हांव दितां काय, वो हांव स्वार्थी जाता. Have I become selfish to think only about myself, my riches? देव आज म्हाका विचार करता. The soil is ready. Throw the seeds so that the harvest is ready. शिव करून बी हांवें शिंपडायल्या उपरांत म्हाका जायते पावटी बरें पीक मेळटा. ह्या पिकाचो हांवें बरे तरेन उपयोग करूंक आज तोच धनी म्हाका आपयता. तयार केल्ली जमीन ताणें म्हाका दिली. हांवेनूय तेतून मेहनत करून, हांवेनूय तुवें वावर करून, हांवें म्हजी मोत लावन, हांवें म्हजे पयशे घालून पीक हांवें उत्पन्न केलें. हें न्हूच म्हजें, पूण हें म्हाका दवरल्या उपरांत दुसऱ्यांकूय आदाराचें जावंक, हांवें वावरूंक आज तो सोमी म्हाका आपयता. एकाक 100, एकाक 60, एकाक 30 जावं कितलेंय तें आमकां मेळो. आमी दुसऱ्यांच्या आदाराक पावूंक, दुसऱ्यांचो हुस्को धरूंक, दुसऱ्यांक आमी दिवंक, वावरूंक आमकां किरीत भाशेन आज आमची बूद, आमची जाणवाय उगड म्हूण ह्या सांतिस्मान आसलेल्या त्या जेजू लागीं मागुया. तूं धनी, आमी तुजी परजा. तूं धनी, आमी त्या शेतकामती. दुनिया कितल्या धेण्यांनी तुवें आमकां भरल्यान. तुजेर नदर मारून ह्या वेळार तुका आमी आर्गां दिता, दिनवासता. हें आमचें जेवण उत्पन्न करून तुवें आमकां आयज पासून राखल्यान, सांबाळल्यान, पोसल्यान. दर दिसाचें आमचें पोसण ह्या शेतकामत्याच्या वावरा वरवीं तुवें आमकां फावो केला. Lord, you have given us nutrition, nourishment through the work of a farmer who has toiled hard on this soil that is made ready by you. We thank you, Lord. We praise you. We worship you. हें सगळें तुजे कडलें आयलां. तें आमी मानून घेता. तुका दिनवासता, आर्गां दिता. आनी सदांच तुज्या मोगान तूं आमकां सांबाळटाय देखून आमी खुशाल जाता. सोबीत सुंदर फुलां पासून बीची स्वादी फळां खातीर बापा तुका आर्गां दिता. तुज्याच मोगान गायन करता. बापा तुका आर्गां दिता. तुज्याच मोगान गायन करता. मळबा वेल्या सोण्या पासो दर्यातुले मासळे खातीर बापा तुका आर्गां दिता.
तुझ्याच मोगान गायन करता बाबा तुका अर्घ्य दिता तुझ्याच मोगान गायन करता सोरी नदी दर्या पासो फातरा कोडपा दोंगरा खातीर बापा तुका अर्घ्य दिता तुझ्याच मोगान गायन करता बापा तुका अर्घ्य दिता तुझ्याच मोगान गायन करता आमच्या खाणा पिण्या पासो नेसना गौरा शाळा खातीर बापा तुका अर्घ्य दिता तुझ्याच मोगान गायन करता बापा तुका अर्घ्य दिता तुझ्याच मोगान गायन करता. ह्याच जेवणा खाणांतल्यान तूं आमकां पिकोवणी दिताय दुनिया. हे पळय आमचे हात तुज्या मुखार उक्ते आसात. Look at the hands, Lord, that are open before you. You heal us through the nourishment that you give us. Lord, we pray. We intercede for all the people who are in trouble today. Lord, we pray for this situation in which we are today. जे परिस्थितींत आमी आसा दुनिया हे महामारीन जे कोश्ट त्रास आमकां पडटात ते तुजे मुखार आमी उबारता दुनिया. आमचे हात उक्ते करून निवार म्हणून आमकां ह्या सगळ्या वायटांतली राख आनी सांबाळ म्हूण आमकां सगळ्या वेळार तूंच आमकां पोसताय राखताय. आमी विश्वास धरता दुनिया. वी ट्रस्ट यू. वी ट्रस्ट इन योर मर्सी. We trust in your providence, Lord. Listen to our heart, Lord. ह्या वेळार आमच्या काळजा मनान जी मागणी उपजतात ती तूं पळय, ती तूं आयक, ती तूं मानून घे. जरूय व्हडल्या तळ्यान आमी ही मागणी ह्या वेळार उच्चारिना दुनिया. सगळी आमची गरज तूं जाणाय. You know, Lord, what we need. You know what we deserve and what we don't. You know, Lord, that you love us and you provide us with all that is needed. मानून घे दुनिया आमकां. ही आमची मागणी आयक. आमकां पिकोवणी दी. आमकां तुजो हात लाय दुनिया. आमकां तुज्या पवित्र आत्म्यान भर. आमकां मजबूत कर. वायटाक भियेनासतना जैत व्हरूंक आमकां फावो कर दुनिया. आमकां तुजें जैत दी. आमकां तुजें पोसण दी. आमकां तुजो मोग, आमकां तुजी शांती दी. आमकां तुजी पेकोवणी लाभय. तुजी पोरजां आमी. Bless us, Lord. Lord, bless us. Lord, heal us. Lord, touch us. Lord, take all of us in your arms. तुझ्या गोपान आमकां घट धर दुनिया. खेरीत भाशेन जी आमची भाव भयणां ही कोविड-19 महामारीन सांपडल्यात
पिडेक सांपडलेल्या आमच्या बाबा भयणांक तुज्या हातान घे दुनिया, तांकां हात लाय ह्या वेळार तुजो, तांकां पेकोवणी दी. दुसरे तरेच्या दुयेंसांनी सांपडलेल्या आमच्या बाबा भयणांक दुनिया तुजो पेकोवणीचो हात लाय, आमकां पेखय. Heal us, Lord. Touch everyone who is sick today in different type of sickness, Lord. It is you. It is you who take care of us. By your blood, Lord, precious blood, heal us. Free us, Lord, with your precious blood poured upon us. तुझे पवित्र रगत आमचेर रोखय दुनिया, आमकां सुटका दी वायटांतली. दुस्मानाची पदवी दुनिया तूं मोडून उडय. लॉर्ड, वी थँक यू एंड प्रेज यू. आमी आमकांच तुज्या हातान घालता, आमचो देश तुज्या हातान घालता दुनिया. आमचे राज्य आमी तुज्या हातान घालता दुनिया. Lord, we surrender our nation into your hands. We are yours, Lord. Lord, take our nation into your hands. Heal us, touch us. We surrender, Lord. We surrender the leaders of our nation, Lord. You take them in your hands. Give them your wisdom. तुझी पदवी आणि तुझी जाणवाय दुनिया आमच्या वडिलांक लाभय. आमची जाणवाय न्हू पूण तुझी जाणवाय दुनिया. आमच्या राज्याचे वडील दुनिया आमी तुज्या हातांत घालता. सगळी खाती, all the departments, agriculture department in a special way, Lord, at this moment we place in your hands, so that all the policies that we make are according to your will. Through your will, Lord, heal us. Through your precious blood, Lord, heal us. सगळे तरेचे वायट दुनिया आमच्या जिवितांतल्यान काडून उडय. सगळे तरेचे वायट दुनिया आमच्या कायद्यांतले काडून उडय. Everything that is bad in our policies and laws, Lord, heal us. Thank you, Lord. Praise you. We praise you, Lord, in one voice. Hallelujah. 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 Praise you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Praise you, Lord. Arga tuka dunya, dinwas tuka, muhima tuka, pekoy amka dunya. Hosanna, Hosanna, Hosanna. Hallelujah. Hallelujah. Praise you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. 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 Accept us. Jesus, Lord, you are our Lord. Thank you, Jesus. Praise you, Lord. Praise you, praise you, praise you. Heal us, Lord. Heal us, heal us. Heal us, Lord. Thank you, Jesus. Help us to recover. Help us to recover. By your grace, let us be recovered. तुझी कृपा दुनिया आमकां पेखोवणी दी. Thank you, Jesus. We offer ourselves to you. Thank you, Lord. Thank you. Jesus, Jesus, Jesus. Heal us, Lord. Touch us, touch us, touch us, Lord. Let us feel your power, Lord. Let us feel your power. Let us feel your power, Lord. Tuji podri amka laboy. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you. Touch us, Lord. Amka hath lai. Jesu amka pekoy. Jesu amka tujhe gopan ge. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you. Thank you. Hallelujah. 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 Praise you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. आमच्या
Tatanos Sirupa Kalolorus Kucha Pora Bapaच्या दिसा आमचे कासीन सोऱ्या रूपा आमचे कासीन सोऱ्या रूपा ओचमाल दुनिया वरदानाचो आमने ताय तुमचे तुलोलो येसाय सोदा सुका बेटे Pilole tuji rosne Osmal dunya bordanacho Yetai tuke tulolo Sai soda suka bebe Pilole tuji rosne Osmale impossibana Bapaच्या दिसा Tatanos Sirupa आमच्या Tatanos Sirupa Kalolorus Kucha Pora आमची कासीन सोऱ्या रूपा Sin एक वोपी vivo pungello एक वोपी vivo pungello Shiu 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 bi shiu raile Shiu 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 bi shiu raile Shiu raile bi वाटेर पडले शिव राहिले मी वाटेर पडले सुकण्यानी थे खेले सुकण्यानी ते केले सुकण्यानी थे खायले सुकण्यानी ते खायले एक वोपी बी वोपून गेलो एक वोपी बी वोपून गेलो शिव 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 बी शिव राहिले शिव 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 बी शिव राहिले बिकोड बी जमनीचेर पडले बिकोड बी जमनीचेर पडले वतान सुकून गेले वतान सुकून गेले वतान सुकून गेले वतान सुकून गेले एक वोपी बी वोपून गेलो एक वोपी बी वोपून गेलो शिव 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 बी शिव राहिले शिव 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 बी शिव राहिले बी काट्यांनी ते पडले काट्यांनी ते पडले वाटताना चिड्डोले वाटताना चिड्डोले वाटताना चिड्डोले वाटताना चिड्डोले एक वोपी बी वोपून गेलो एक वोपी बी वोपून गेलो शिव 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 बी शिव राहिले शिव 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 बी शिव राहिले बी बरे जमनीर पडले शिव राहिले बी बरे जमनीर पडले उत्तम पीक दिले उत्तम पीक दिले उत्तम पीक दिले उत्तम पीक दिले उत्तम पीक दिले
उत्तम पीक दी